नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. शिक्षणाचो विशय आमी पळयतात आनी एकाडेमीक इयर जशी लागीं पावता तसो म्हाका दिसता कुफुसांव वाडत आसा. मार्ग कितें आनी गोंयांत शिक्षणाच्या मळार नेमकें कितें करपाची गरज आसा. खास गेस्ट आसा आमचे बरोबर आज गोंयांतले नामनेचे उद्देजक पण जांकां शिक्षणाच्या क्षेत्रांतूय तितलोच अनुभव आसा. ते विद्या विकास एकेडमीच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाचे अध्यक्ष आसात आनी त्याच बरोबर कारे कॉलेज ऑफ लॉ, शारदा मंदिर, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ह्या संस्था बरोबर वेगवेगळ्या टायमार वेगवेगळ्या पदांचेर तांणी काम केलां. नितीन कुंकळकर सर, वेलकम टू द शो. नितीन बाब, सुरवात ताजे वयल्यान करता की एकेडेमीक इयर लागीं पावता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता पालकांकूय चिंता आसा, टिचरांकूय चिंता आसा, संस्थांकूय चिंता आसा. तुमी ह्या विशया कडेन कशें पळयतात की ह्या सद्याचे परिस्थिती कडेन सरकारान नव्या एकेडेमीक इयराक कशें अप्रोच करचें? पळय, हांवूय पयलें म्हणल्यार एक पॅरंट आसा. सो ह्या सगळ्या भुरग्यांची समस्या आनी पॅरंटाची समस्या हांव बऱ्या तरेन समजुपाक शकता. आमच्या विद्या विकास एकेडमीक आमी आतां प्रिपरेशन करचें पडलें. कोरोना सारकी महामारी जी आसा त्या पासून आज तरी देशाक खंयच क्लॅरिटी ना की केन्ना एक्झॅक्ट स्कूल स्टार्ट जातले म्हणून. सगळे अंदाज लायतात. आज सुद्दां हांवें आयकलां की दिल्ली कॅबिनेट सेक्रेटरीची मिटींग चालू आशिल्ली. ती रेस्टॉरंट स्कूल कितें करपाच्या बाबतींत उलयताले. आता कितें जालें, लास्ट 2 म्हयने नॉर्मली जी स्कुलाक वेकेशन आसतालें म्हणून स्कुलाच्या बद्दल चर्चा इतली प्रायोरिटीन आयली ना. पूण आतां जशें जशें एक जून लागीं पावता तशें सगळ्या पॅरंट्साची उत्सुकता वाडटा. आनी आतां गोंयांत देशांत 3 तरेचे प्रदेश आसात. एक थंय महामारी म्हणल्यार कोवीड भयंकर प्रमाणांत आसा, लायक दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे. दुसरे मध्यम प्रमाणाचे आनी तिसरे गोंया सारके सेफ प्रदेश. ते गोंयांत ओरिजिनल अशें तयार जाल्ली हें ना, म्हळ्यार स्प्रेड ना. स्प्रेड ना. सो आतां डिसिजनां घेवची पडटली आनी एमएचए डिसायड करता पॉलिसी अबाउट खंय ओपन जावप काय ना तें. पूण म्हाका दिसता आतां आमी ह्या कोरोनांतल्यान एक लक्षांत घेवपाक की जो पर्यंत वॅक्सिन येना आनी क्युअर येना हो कोरोनाचो प्रॉब्लेम उरतलो. आनी जेन्ना हांव हें म्हणटा तेन्ना आमकां आतां स्कुलाच्या बाबतींतूय असो विचार करचो पडटा की जर हे कोरोनाच्या प्रकरण आनी 1 वर्स उरलें, 6 म्हयने उरले, स्कूल काय आमी बंद करूंक शकनात, जाल्यार फुडची वाटचाल आमची कशी आसतली. आनी ह्या दृश्टीन आमी विद्या विकास एकाडेमीक 9वेच्यो, 10वेच्यो आनी 12वेच्यो क्लासी 1 म्हयन्या पयलीं ऑलमोस्ट चालू केल्यो, व्हर्च्युअल क्लासीस. म्हळ्यार एकाडेमीक सिलेबस तरी आमी सगळ्या टिचरांक ट्रेन केले आनी टिचर आमगे सांगपाची इतली खुशी दिसता की आमचे जे टिचर, सगळे टिचर ज्या उत्साहान तांणी ह्या प्रकाराक भाग घेतलो आनी ही चॅलेंज स्विकारली, हांव पयलें म्हणल्यार तांचें अभिनंदन करता. तांणी ह्यो क्लासी ऑलमोस्ट 1 म्हयन्या पयलीं सुरू करून आज खुबशे पोर्शन म्हणल्यार जे लॉस जाता आशिल्ले ते कवर अप केले. दुसरें, आतां आमी आमची पूर्ण मानसीक तयारी दवरल्या आनी कॅपेबिलिटी डेव्हलप केल्यात की नर्सरी साकून 12th पर्यंत क्लासी 1 जून साकून पूर्ण प्रमाणात चालू करच्यो म्हणून व्हर्च्युअल बेजीस. जर स्कूल काही कारणाक लागून 2-3 म्हयने जर सुरू जावंक शकले ना, भुरग्यांचे खंयचेंच नुकसान जावचें न्ही म्हणून आमी ऑलरेडी टिचरांक ट्रेनिंग करून पॅरंट्सांक सुद्दां आमी इन्फॉर्म करपाक सुरू केलें आनी 1 जुना साकून आमी व्हर्च्युअल क्लासी करपाच्यो तयारी दवरल्या. महत्वाचें म्हणजे आमचें जें स्कूल आसा विद्या विकास तें एक अत्यंत एडवान्स आनी बऱ्या पैकी स्कूल आसा. आय कॅन से इट इज वन ऑफ द टॉप स्कूल इन गोवा. तेन्ना आमी लास्ट 3 वर्सां टेक्निकल कम्पॅटेबिलिटी खूब वाडयल्ली. आमचें कल्चर अबाउट एडॉप्टिंग टेक्नॉलॉजी वॉज व्हेरी हाय. आमी व्हर्च्युअल क्लासीस इवन 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं सुरू केल्यो आनी एका वर्सा पयलीं आमी टाटा एज ह्या नामनेच्या संस्थे कडेन टायअप करून आमी 5th to 12th सगळ्यो क्लासीस आमच्यो डिजिटायज केल्ल्यो. म्हळ्यार सगळें नॉलेज जी इतली शेअर जाताली, ऑडिओ विज्युअल्स आशिल्ले आनी आमी कंटेंटाचेर खूब भर दिवन भुरग्यांचे एक डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन बरी भरारी मारिल्ली. ताजो आज आमकां खंय तरी फायदो जाता. म्हळ्यार आमकां सॉफ्ट कंटेंट सोदपाक खंय भोंवचें पडना. सो आमची आतां 1 जून साकून स्कूल आमी तयार करपाचें इंटिमेशन सुद्दां 10 दीस पयलीं 5-6 दीस पयलीं पॅरंट्सांक धाडिल्लें आसा. फक्त आमकां एकच चिंता आसा ती गोंयांत जी इंटरनेट कॅपेबिलिटी आसा. आमचे सावथ गोवा स्कूल आशिल्ल्यान खुबशे लोक मडगांवांत न्ही मडगांवच्या भायल्यांनी येतात, सावथ गोवा साकून येतात. थोडे केपें, काणकोण
इवन कुंकळे सावड्ड्या ह्या जाग्यांतल्यान येतात, कोलवा ह्या चडशा जाग्यांनी खूब कडेन इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम आसा. आतां तांकां डिफिकल्टी कितें आसा, मोबायल बेस्ड इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम आसा काय ब्रॉडबँडाचो प्रॉब्लेम आसा, ह्या दृश्टीनूय आमी आतां सर्वे चालू केल्या. आजच्यान आज फाल्यां म्हणल्यार सगळ्या पेरंट्सांक आमी तेंय इन्फॉर्मेशन घेतलें आनी गरज पडल्यार ज्यो कोणी इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर आसात तांची मदत घेवन आमी हो इश्यू सुद्दां लास्ट मील कसो सॉल्व करूं शकतले हे पळयतले, जाणे करून चडांत चड म्हळ्यार एटलिस्ट 100% स्टुडंट्सांक हे एज्युकेशन पावचें ह्या दृश्टीन आमी पावलां उखल्ल्यात. दुसरें म्हणल्यार आमी ऑनलायन क्लासीसच न्ही तरी ऑफलायन क्लासीस सुद्दां कॉन्सेप्ट चालू केल्लो आसा. ऑफलायन क्लासीस करून आमी युट्यूबाचेर रिकॉर्ड करून धाडले आसा. आमी रिकॉर्डिंग करून आमच्या पेडेना म्हणटा ते आमी एक सिस्टम इम्प्लिमेंट केल्ली. आमचे एंटायर कॅम्पस आमी 5 वर्सां पयलीं फुल्ली ऑटोमेटेड केल्लो. ताजोय आज आमी सगळे आमचे विद्यार्थी आणि टीचर लाभ घेतात आणि म्हणून म्हाका खूब आनंद दिसता की आज भुरग्यांचे एकाडेमीक म्हळ्यार शिकोवपा लागून जे तांकां नुकसान जावं शकता आशिल्लें तें जावपाना. तांकां आमी ही फॅसिलिटी अवेलेबल केल्ली आसा. एक जो मुद्दो हा इम्पॉर्टंट तो म्हळ्यार तुमी लास्ट मायल कनेक्टिविटीचो आणि हांवें पेडण्यां सावन काणकोण मेरेन हांव वेगवेगळ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्सा बरोबर चर्चा करता. आज हांवें फोंडेची केली. सगळ्यांचो एकच मुद्दो आसा की जेन्ना लार्ज स्केल भुरग्याचे ऑनलायन क्लासीसाचो विचार करतात इट बिकम्स व्हेरी अनफिजिबल वेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी म्हणून. मागीर टिचरूय आज खूब उमेदीन शिकतात, नवीन टॅक्नीक आत्मसात करतात, तेही मातशी तांकां संवय जावपा लागल्या. इवन जे टॅक सेवी नाशिल्ले ते शिकल्यात. पूण भुरग्यांक कडेन हें पावप कशें वेन देर इज अ मेजर कनेक्टिविटी इश्यू हो दिसता म्हाका प्रत्येक शिक्षणीक संस्थे मुखारलो प्रश्न आसा. तुमी कितें म्हणटा कारण तुमी फक्त शिक्षणीकच न्ही तुमकां टॅक्नॉलॉजीचें ज्ञान आसा म्हणून विचारता. हाव टू टॅकल दीस प्रॉब्लेम? शिक्षणाच्या दृश्टीन जर तुवें विचार केलो एक कम्फर्टेड आसा. पण उद्योगाच्या दृश्टीन आता आमी वर्क फ्रॉम होमूय कॉन्सेप्ट उलयतात त्या दृश्टीन इंटरनेट कनेक्टिविटी हे खूब म्हत्वाचें आसा. पयलीं कशें प्रत्येक एक प्लॉट डेव्हलपमेंट करता नाल्यार इंडस्ट्रियल इस्टेट करता नाल्यार खंय डेव्हलपमेंट करतात लायट वॉटर आसपाक जाय अशें कंपल्शन आसतालें. एक्चुअली आता सरकारान इंटरनेट कंपल्सरी करपाची गरज आसा. आज इंटरनेटा शिवाय खंयचीच गोष्ट फुडें वचूंक शकना हें प्रूव जाल्लें आसा. म्हळ्यार जशें आमी आनी दुसरी गव्हर्मेंटाची घोशणा आसा पळय रोटी कपडा और मकान आशिल्लें पळय इंदिरा गांधीन आमची घोशणा केल्ली तशी आतां रोटी कपडा मकान आनी इंटरनेट ही घोशणाय प्रचलीत जावपाक जाय गोंयांत. आतां गोंयचो जेन्ना तुवें मुद्दो काडलो गोंय हें पयलें राज्य आशिल्लें की सगळ्या फायबराचेर ताचो बॅकबोन तयार जाल्लो आशिल्लो. 1999 जेन्ना जगमोहन साहेब जेन्ना टेलिकॉम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना हांवें तांकां पर्सनली गोंयांक आपयलो तेन्ना गोंयांक वेर्ना इंडस्ट्रियल हिस्ट्री आमच्या बरोबर आशिल्ले. आमी गोंयांक लागून सर्वर केलो इंटरनेट आनी हाजे दृश्टीन आमी खुबशी मजल मारिल्ली. पूण लास्ट काही वर्सांक 10 वर्सांक जे 4G बी येतकीर जे इंटरनेटाचो आनी टेलिकॉमाचो जो ग्रोथ जाली पण गोंयांत जे टावर घालपाक लोकांनी अपोज केलो ताका लागून आमचे लास्ट मील खंय तरी फाटीं पडली. पूण आतां प्रत्येक जाण टावर घालपाक अपोज करता आनी टावरा शिवाय इंटरकॉम आनी टेलिकॉम म्हणटा तें चलूंक शकना. सो आज जर आमकां इकॉनॉमीक जावं आमच्या शिक्षणाक भुरग्यांच्या कॅरियराच्या दृश्टीन जर इंटरनेटाक लागून त्रास जाता पळय स्कूल जर स्टार्ट करूंक शकनात द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इज ओनली इंटरनेट बेस्ड एज्युकेशन. देर इज नो चॉयस. म्हणटकीर लोकांना समजून येवन एक पब्लीक डिमांड करपाक जाय आनी टेलिकॉमा सारकी फॅसिलिटी इंटरनेटा सारकी फॅसिलिटी ही पब्लीक युटिलिटी हें डिमांड करून त्या दृश्टीन एक सरकाराक प्रेशर करपाक जाय. एक जो मुद्दो म्हाका मुद्दम विचारपाक की एक दोन गजाली आसा. एक ऑनलायन क्लासीसाच्या बाबतींत एक गजाल जाता की तुमकां स्ट्रिमिंगा खातीर चड हें लागचें पडटा. दुसरी आसा ती ऑफलायन क्लासीस ज्यो सांगल्यो जंय तुमी टिचर लेक्चर घेता आनी अपलोड करता जंय घडये इवन विथ लेस कनेक्टिविटी यू मे बी एबल टू मॅनेज थिंग्स. तुमकां कितें दिसता एटलिस्ट एट दीस पॉयंट ऑफ टायम जेन्ना वी डोंट हॅव क्लॅरिटी की खंय मेळटा रेंज खंय मेळना खंयच्या भुरग्याच्या घरा कडेन पावप शक्य आसा खंय शक्य ना अशी परिस्थितीक ऑनलायन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स or offline where you record and put it on YouTube or any other platform and then students access it? What is better?
फ्रँकली सांगपा म्हणल्यार जेन्ना आमी इंटरॅक्टीव क्लासीस जे उलयतात, क्लास म्हणटा ती टिचर आनी स्टुडंटां बरोबर इंटरॅक्टीव वचपाक, त्या दृश्टीन तुवें ऑनलायन प्लॅटफॉर्मूच चलतलो. ऑफलायन प्लॅटफॉर्म इज शेअरिंग वॉट टीचर वॉन्ट्स टू से. इट बिकम्स वन सायडेड. पण जेन्ना तुका आमी कितें केलां, आमी दोन्ही ऑप्शन दवरल्यात. ऑनलायन क्लास आसा ती रिकॉर्ड जावन तुका ऑफलायनूय मेळटा. पण ऑफलायनाक क्वेरी बिरी विद्यार्थ्यां बरोबर जायना. बरोबर. त्या दृश्टीने चॅट आणि हे इश्यूज स्टार्ट केल्यात. म्हणल्यार पेरंट्सांक नाल्यार स्टुडंटांक ते चॅट घालून सुद्धा क्वेरी एड्रेस करपाक मेळटल्यो. पण हांव इतलें सांगूं शकता की हाजो फुडार आसा तो इंटरनेट बेस्ड एज्युकेशनाचोच आसतलो. आता सध्या इंटरनेटाचो डिमांड गोंयांत ऑलमोस्ट 65% वाडला. सो त्या दृश्टीन टेलिकॉम बँडविड्थ वाडोवपाची गरज आसा. गोंय हे भारत नेटा अंडर हाडून 100 ते 200 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड्स अवेलेबल असतात. ते कोण घेवंक शकनाशिल्लो. आमी सरकाराक हे बरोवन दिलां आनी सरकारान लास्ट मिटिंगेक सांगलां आमी त्याचेर पावलां उचलतले म्हणून. त्या दृश्टीन फास्ट एक्शन घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान भुरग्याच्या कॅरियराच्या दृश्टीन. लास्ट प्रश्न म्हजो, जेन्ना आमी गोंय एज्युकेशन हब जावपाक शकता म्हणून इतलीं वर्सां उलयतात, पूण आमचे कडेन कनेक्टिविटीज धड ना. अशी परिस्थिती भितर सरकाराक तुमचो सल्लो कितें? गोंयांत एज्युकेशन हब आणि कनेक्टिविटीचो जो विशय उलयतात तो आमी ऑनलायन एज्युकेशनाच्या दृश्टीन उलयतात. पण गोंया सारको प्रदेश तातूंत भितर आतां पळय बीट स्किलांनी आयलां, ते सक्सेसफूल जाले. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, IIT आणि NIT अश्यो सारक्यो म्हत्वाच्यो संस्था गोंयांत आयल्यो, ज्यो हांव चेंबर ऑफ कॉमर्साचो अध्यक्ष आसतना आमी खूब इनिशिएटीव स्टार्ट केल्लो. ताजें फळ आज आयलें. आनी अश्यो आयुर्वेदीक कॉलेज येता, आयुश्याची मोठ्यांतली मोठी मेडिकल कॉलेज येता. अश्यो खुबश्यो संस्था गोंयांत येवन एक कल्चर वेगळें तयार जालां. आतां गोंयांत जर एज्युकेशन आमी गव्हर्मेंटान प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बील अप्रूव्ह केला म्हणटकीर ज्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जावं हाय एंड एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन गोंयांत कॅम्पस करूं शकतात, तांच्या दृश्टीन ती गोंयाच्याच दृश्टीन न्ही तर भारताच्या दृश्टीन सुद्धा एक म्हत्वाची बाब आसा. आज जी फॉरेन एक्सचेंज भायर वता, आज पळय चडशे पेरंट आपल्याले भुरगीं अमेरिका, सिंगापूर जावं लंडन दवरिल्ले. ते कितले चिंतीत जाल्ले कोविडाक लागून. सगळ्या म्हणटाले जगमारलें तें एज्युकेशन गोंयांतच आसलें तांकां शिकपाक, अशी परिस्थिती जाल्ली न्ही. तेन्ना अश्यो संस्था जेन्ना हार्वर्डा सारके इन्स्टिट्यूट जर गोंयांत येवंक शकता, कॅम्पस घालूंक शकता, जाल्यार आमी सगळें वेलकम करपाक जाय. हार्वर्ड, इवन श्रीनिवास बाब डॅम्पो तोय आतां अमेरिकेच्या प्रतिश्ठीत MBA कॉलेजीच्या ट्रस्टी म्हणून आसा. थंय ताच्या सारक्या मनशान ती सुद्धा तांचे कॅम्पस गोंयांत हाडूंक शकतात. तेन्ना एक फॅसिलिटेशन प्रोसेस आसतो. त्या दृश्टीन सरकारांनी बरी पावलां उखल्ल्यात. आनी म्हज्या दृश्टीन जर ते बरे बरे एज्युकेशनल प्रोजेक्ट जर गोंयांत येतात, ताजो गोंयांत एज्युकेशनल टुरिजमाच्याय दृश्टीन फायदो जातलो, नॉलेज ट्रान्समिशनाच्या दृश्टीन फायदो जातलो, सेव्हिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी सबस्टॅन्शियल. मागीर गोंयचो एक बऱ्या तरेन प्रोग्रेस जातलो. कित्याक एज्युकेशनल जे इन्स्टिट्यूशन आसा तांची पेईंग कॅपेसिटी आणि सॅलरी इट्स अ नॉलेज इकॉनॉमी, इट्स पार्ट ऑफ द नॉलेज सोसायटी. सो पेईंग कॅपेसिटी भरपूर आसता. आज जे प्रायव्हेट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन गोंयांत आसात, ते विद्याविकास अकादमी सारखी आमची कॉलेज स्कूल प्रायव्हेट आसा. बाकीचे म्हणा तूं इन्स्टिट्यूशन गव्हर्मेंट एडेड, पण आमचे विद्याविकास अकादमी द सॅलरी दॅट वी पे इज एक्झॅक्टली एज पर 7th पे. So obviously our paying capacity is high. So educational institutes pay well, and they have to pay well because there is a demand for teachers. So म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांची बरी पेईंग कॅपेसिटी आशिल्ले उद्योग ह्या दृश्टीनय आमी एज्युकेशन हब हांकां पळोवपाक शकतात. गोंयांत आज जे एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम आसा, नॉलेज वर्कर जे आसा, बरे शिकिल्ले उच्च शिक्षीत भुरगे आसात, तांकां बरे कॅरियर मेळचे, ह्या दृश्टीनय एज्युकेशन हब खूप मदत करतलो. एब्सोल्युटली करेक्ट. काही दृष्टीन खूप मदत करतलो. एक एज्युकेशन बरो जावपाक. येस दादा, थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता हे इनपुट्स खूब व्हॅल्युएबल आहात, कारण आज प्रत्येक संस्था हातूंतल्यान मार्ग कसो काडप हाजेर इनोवेट करता. सो वी वील हॅव टू शेअर दीज मॉडल्स विथ इच अदर अँड कम अप विथ प्रोबेबली वन मॉडल विच वर्क्स फॉर एवरीबडी. सो थँक्स अ लॉट. परतय जायल्या 10-15 दिसांनी उलोवया, सिच्युएशन जशें डेव्हलप जाता तशें. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.